जेजू शास्त्री आणि फारिजेवांक कठीण भास वापरता. एके रितीन आमचे चालते भाशेन ती येटची भास वा सोंगची भास म्हणयत कोणना. जेजू शास्त्री आणि फारिजेवांक कपटी, हेरांक वाटवरचे कुरडे आनी मूर्ख म्हणून आपयता. आईचे सुवार्तेंत सपूत घालचे उद्देशी आसच्या पाठांत जेजू विविध दाखले दिवन शास्त्री आणि फारिजेवांचे कपटपण, कुरडेपण आनी मूर्खपण दाखोवन दिता आनी तें खंडन करता. जेजून दिवचो हर एक दाखलो कशें फारिजेवांनी शास्त्रींचें चिंतप शिकोवन आनी धर्मदिश्ट उतळ जाल्या आनी दिक्क सुकलेली जाल्या तें जेजू विवरिता. खऱ्या महत्वाच्यो गजाली कुशीक लोटून उण्या महत्वाच्यो गजाली उखलून धरच्या लोकांच्या शिकोवणदारांक जेजू आपले कठीण हाय लागू करता. शास्त्री आनी फारिजेवांनी परगटची देवाच्या गी देवाळाचें भांगार श्रेष्ठ म्हणली शिकोवन, वेदीच्या की कानीक श्रेष्ठ म्हणली शिकोवन, कुरड्यान हेरांक वाट वेल्ले परी म्हणून जेजू शिण्ण सारता. असले उतेळ शिकोवणेद्वारी ते तांचे शिस जाल्ल्यांक देवाशी हाडच्या की देवातावन पयस व्हरतात म्हणून जेजू स्पश्ट करता. क्रिस्ता पाटलाव करतेल्यांनी आनी खऱ्या धर्म शिकोवन पालकांनी आनी शिकोवणदारांनी महत्वाच्या गजालींक महत्व दिवन आनी हेरांक वायट देख दिनाशें जागृत आसूंक हांगासर शिकोवन आनी सत्राय दोनी निशेतात.